आमचो सोमी एकूच आमचो पावत एकूच आमचो पावतीस एकलोच आमचो देव बाप पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बांद पासा सगळी एकूच आमच्या आमकां आपोवन हाडल्यात देखून आमी गायता एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो पावत एकूच आमचो पावतीस एकलोच आमचो देव बाप. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेसू कृपा दी. आनी माय मोगाचो योगार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता. नॅरिया कॉस्ता आयज आपल्या पयल्या जल्माच्या दिसाक दुसरें ते साव भेटयता. सोपून गेल्ल्या अजत वाज हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आपलो जल्माचो दीस मनयता वेलंकी कॉस्ता आनी रोशेल वाज देवान तांचेरूय भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. सगळींची कोण आपलो जल्माचो दीस वो लग्नाचो दीस मनयतात तांचे देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयच्या दिसा खेरीत भाशेन मागुया आयज अर्थ डे वर्ल्ड अर्थ डे आमच्या ह्या प्लॅनेटा पासत भेटयल्लो हो खेरीत दीस मागुया आमच्या ह्या संवसारा पासत देवान दिल्ल्या आमकां सगळ्या सैमीक देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया आनी हो संवसार आमच्या हातान जो देवान घातलेलो आसा तो आमी बरे भाशेन सांबाळूंक जायते जाण प्रयत्न करतात. जायते NGOs आसात जायते ग्रुप्स आसात जायते इंडिविज्युअल्स आसात तांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तांकां सगळ्या वायटा विघ्नांतले निवारूंक देवा लागीं मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आयज निमणो दीस आमचो पास्कांच्या आशिर्वादाचो. आयज आशिर्वाद जातलो त्या गोराब्यांच्या पासत मागुया. टेलिफोन एक्सचेंज समुदाय, सान गाब्रियल समुदाय आल्त चिकाली, आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल, मारी इमाकुलादा समुदाय रेजिडन्सी आनी सेंट विन्सेंट पालुटी समुदाय रेजिना मुंदी ह्या समुदायांतल्या दर एका गोराब्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. नास्त्याक येयात. पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजून आपल्या शिसांक जे परतून आपल्या धंद्यांत गेल्ले तांकां नास्त्याक आपयले आनी आपली भेट पुनर्जीवनपणा उपरांत तांकांय फावो केली आनी नवी उर्बा दिली. आयज जेजू नव्यान आमकां भेटता. वेगवेगळ्या सुवातांचेर देवाक आर्गां दिवया. पूण जायते फावटी जेजू आमकां भेटता तेन्ना ताका ओळखूंक आमी फाटीं रावल्या वा थोडी फावटी ताका ओळखल्या उपरांत पासून आमी ताचो पाटलाव करपाक फाटीं रावल्या. असलें आमच्या चुकीचें. हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मरे सगळे दुतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
सोम्या काकुतकोर, Sumya Kakutkor, क्रिस्ता काकुतकोर, Krista Kakutkor, सोम्या काकुतकोर. Sumya Kakutkor, महिमा देवा कुंसर्गी आणि शांतिकाच्या इष्टां संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिनवासता तुझ्या तोर वैभवापासत आम्ही तुका वाखाणता सुम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाची शिडी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकुतकोर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची मोहिमेत जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सूर पदवीदारा सासणाच्या देवा मनशांक बोगसणे दिवन परतून तांकां तुजे वेंगेन घेवचे खातीर जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणान तुवें मनशां कडेन नवो करार स्थापलय. ह्या कराराचो पास्क परबेन समारंभ करूंक तुवें आमकां फावो केलें. हें तुज्या मोगाचें देणें आमी भावार्थान वळखतांव आनी भोक्तीन समरमतांव. तेंच आमचे जिणेचे नवे चालीन परगटूंक आमकां सुभाग कुरपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू आनी जुआंव लोकां लागीं उलयता आसतनाच याज्ञीक आनी देव मंदिराचो कारबारी आनी सादुकी तांचेशी आयले. हे धर्मदूत लोकांक शिकयताले आनी जेजू मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जाल्ल्यान सगलीं पुनर्जिवंत जातलीं म्हूण ते परगडटाले देखून तांकां बरेंच वायट दिसलें. तांणी तांकां धरले आनी सांज जाली म्हूण दुसऱ्या दिसा पर्यंत तांकां बणकुनीत दवरले. पूण तांचें उतर आयकलें तांतल्यान जायत्या जाणांनी सोत मांडलें आनी दादल्यांची संख्या सुमार 5,000 जाली. दुसऱ्या दिसा जिदेवाचे फुडारी जाणटे आनी शास्त्री परम याज्ञिकाक अनास आनी कायफास जुआंव आलेसांद्र आनी परम याज्ञिकाच्या कुटुंबांतलीं सगलीं जेरुजाल्याक जमलीं. धर्मदूतांक मोदें उबें करून तांणी विचारलें, कोणाचे पदवेन वो कोणाच्या नांवान तुमी हें केलां? तेन्ना पवित्र आत्म्यान बरोवन पेद्रून तांकां म्हणलें, पुर्जेच्या फुडाऱ्यानो आनी जाणट्यानो, एका पिडेवंता ताईं आमी एक दयाल कोरणी केली म्हूण तुमी आमची जोडटी करतात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो तें तुमी जाणो जावंक सोदतात. तर सगल्यांक तुमकां आनी इस्रायलाच्या आख्खे परजेक आमी कोलीत करता. तुमी कुर्सार मारलोल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केल्ल्या नाजराच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचेच पदवेन हो मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा. तुमी बांदप्यांनी सोडून दिल्लो फातर तो, पूण आतां खरें म्हणल्यार ताका देवान कोणशा सोदीचो फातर केला आनी दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं सोडवून मेळूंक शकना. कित्याक आमकां सोडवून दिवंक शकता तसलें आनी दुसरें नांव मळबा खाला देवान मनशांक दिवंक ना. देवाचें उतर आमचो जबाब जावन दी.
जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोदीचो फातोर. म्हणुया, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोदीचो फातोर. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो. ताचो माई मोग मीत मेर नासलोलो. इस्रायलाच्या पुतांदुवांनी म्हणचें, ताचो माई मोग मीत मेर नासलोलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करतल्यांनी म्हणचें, ताचो माई मोग मीत मेर नासलोलो. जबाब, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोदीचो फातोर. जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोदीचो फातोर. हें सर्वेस्परानूच घडोवन हाडलां. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्यो. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. जबाब, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोदीचो फातोर. कोर सर्वेस्परा, आमची सोडवण कोर. कोर सर्वेस्परा, आमचें जिवीत कोर सुकेस्त. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पराच्या घरांतान आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. जबाब, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा सोदीचो फातोर. उद्गार. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy, 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 soy. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy, 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 soy. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy, 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 soy. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुन्या. त्या उपरांत तिबेरियसाच्या दर्याशी जेजू दिसती पडलो. हे परी तो दिसती पडलो. सिमोन पेद्रू, जोवडो म्हणलेलो तोमास, गालिलियांतल्या कानांचो नातानियेल, जेबेदेवाचे पूत आनी ताचे शिसां मदले आनीक दोग एकठांय आसले. सिमोन पेद्रून तांकां म्हणलें, हांव मासळी मारूंक वेतां. तांणी ताका म्हणलें, आमी तुजे बरोबर येता. ते गेले आनी ओड्यान चडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सकाळीं जेजू वेळेर उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिसांक कळ्ळें ना. जेजून तांकां म्हणलें, इश्टानू, मासळी कितें तरी पडल्या मू? तांणी ताका जबाब दिलो, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, ओड्याचे उजवे वाटेन रांपोण घालात आनी तुमकां मासळी पडटली. तांणी रांपोण घाली आनी मासळी एकदम चड पडली देखून तांच्यान ती ओडून हाडूंक जायना जाली. जेजू मोग करी त्या शिसान पेद्रूक म्हणलें, तो सोमी. तो सोमी म्हूण आयकून सिमोन पेद्रून आपले आंगले पेंटाक बांदलें, कित्याक ताच्या आंगाक कांयच नासलें, आनी ताणें दर्यान उडकी मारली. पूण मासळीन भरलोली रांपोण ओडीत ओडीत हेर शीस आयले. ते तोडीक लागींच आसले, सुमार 150 हात भायर. ते वेळेर पावले तेन्ना तांणी थंय उंडो देखलो आनी कोळशाच्या उज्यार दवरलेली मासळी. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी आतां धरल्या तांतली थोडी मासळी हांगा हाडात. व्हड्यार चडून सिमोन पेद्रून रांपोण वेळेर ओडून हाडली. ती 153 व्हडल्या मासळ्यांनी भरलेली आसली
आनी इतल्यो व्हडल्यो मासळ्यो आसतनाय रांपोण पिंजली ना. जेजून तांकां म्हणलें, नास्त्याक येयात. तूं कोण गाय म्हूण विचारूंक नास्त्याक बसतल्यांतल्या कोणाकूच काडीत जालें ना. तो सोमी म्हूण ते जाणो आसले. तेन्ना जेजून फुडें सरून उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. तशेंच मासळीय दिली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडलो ती ही तिसरी पावट. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणली तुका क्रिस्ता. प्रिया भाव भयणीनो, आयज अर्थ डे, इंटरनॅशनल अर्थ डे. आनी संवसारा पासत हे पृथ्वे पासत आयज हो भेटयल्ल्या दिसाक परतून आमी हे पृथ्वेन वचपाक, हो पृथ्वे कडेन आमी सारको संबंद सांबाळपाक एक आयज उलो. आनी हो उलो जो मारलेलो आसा आयचोच न्हू, जायतीं वर्सां जालीं हो उलो चलता. तो सांबाळपाक जायते कायदे आसात, जायतीं कन्वेन्शन्स आसात, प्रोटोकॉल्स आसात, ट्रिटी आसात, जे वेगवेगळ्या देशां मदें केल्ल्यो आसात. एकवटीत राष्ट्रां आमचीं, युनायटेड नेशन्स हांचे मदें वो हांणी दिल्ले जायते असले कायदे आसात. हे सगळे कायदे जे आमी जर तर बरे भाशेन तातूंत पडले जाल्यार परतून आमी आमच्या पृथ्वे कडेन संबंद सांबाळपाक आमकां आपयता. 17 सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स आमकां आमच्या एकवटीत राष्ट्रान दिल्ले आसात. हे गोल्स म्हणटात ते दिल्यात ते कितें भाशेन हेंच करपाक, परतून आमी आमचे पृथ्वे लागीं आमचो संबंद घट करूंक आनी ह्या संबंदा वरवीं आमकां मनशांक तशेंच ह्या आख्या एनवायरमेंटाक वो सृश्टीक हे पृथ्वेक नवें जिवीत मेळपाक. आयज भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमी पळयता, देवाचें उतर आमी आयकता. पेद्रू आनी ताचे सांगाती म्हणजे जेजूचे आपोस्ल जे आसलेले, विचून काडलेले जेजूच्या वावरा पासत, ते जेजू बराबर आसले, जेजू बराबर भोंवले. पूण जेजू जेन्ना मेलो तेन्ना ते कुशीन चल्ले. जेजू कश्टवतालो तेन्ना ते कुशीन चल्लेले. आनी जेजू आतां काबार जालो. जो आमकां जिवीत दिवंक आयलोलो, जो आमकां सोडवण दिवंक आयलोलो, जो आमचो संबंद देवा कडेन परतून जाग्यार घालपाक आयलोलो, तोच ना. ताका मारून उडयलो. ह्या पासत परतून आपल्या गांवघरा जंय तावन तांकां जेजून आपयल्ले गालिलियेन तावन ही तांची यात्रा सुरू जाल्ली. जेन्ना हेच नुस्तेकार भाव दर्यान मासळी मारपाक तयारी करताले, जेजून तांकां आपयल्ले पयले शीस जेजूचे, म्हजे फाटल्यान येयात. आनी त्याच दर्यांतले ते भायर सरून जेजू फाटल्यान गेल्ले. आतां जेजू ना देखून परतून त्याच दर्यान गेले. आपलो तोच वावर करूंक, नुस्तें मारपाचो. नुस्तेकार ते. आनी हो नुस्तें मारपाचो वावर दुबाव विरेत आमच्या पृथ्वेकूच लागता, पृथ्वेचो वावर. पूण जेजू नासतना हो जेजू बगोर तांकां कांयच मासळी पडूंक ना. रातभर काम केलें. नुस्तेकार ते एक्सपिरियन्स्ड बेस्ते न्हू, आनी तरी आसतना कांयच मेळ्ळें ना. इश्टानो, मासळी कितेंय पडल्या मू? कांयच ना. आनी जेजू आपूण तांकां नवी दिशा दाखयता, वो आपली दिशा दाखयता. व्हड्याचे उजवे वाटेन रांपोण घालात परतून. आतां तुमचे बरोबर जेजू आसा, परतून घालात. परतून तुमचो वावर सुरू करात. आनी तांकां कितली मासळी पडली. ह्या पृथ्वेन दर्याची जी दर्याचें बरेपण ते घेताले तें तांकां परतून मेळ्ळें. भाव भयणीनो, आयज आमी बो करून हो अर्थ डे मनयता आसतना आमी परतून पृथ्वेन वचपाची गरज आसा काय ना हो प्रश्न पासून विचारपाक नाका. जरी तर आमी आमचे पृथ्वेन परतून येना, देवान रचलेली ही रचना जी आमी आसा ती मानून घेना, ताची काळजी आमी घेना, जाल्यार आमी आमचेंच जिवीत एके भाशेन धोक्यान घालता. धडीर आसा आमी आयज. कित्याक
आमी ह्या पृथ्वीचो नाश केल्लो आसा. आयज आमकां सोंपेपणां जाय ती मेळिल्लीं आसात आनी आमकां आनिकूय सोंपेपणां जाय आनी आमचें जिवीत सोंपें करूंक आमी वावर करता आसतना एके भाशेन आमचें जिवीत आमी धोक्यान घातलेलें आसा. साद्यो वस्तू आयज आमकां प्लास्टीक जाय, बाजारांत हांव येतलो प्लास्टीक जाय आनी खंय वयतलो प्लास्टीक जाय. आयज आमकां डिस्पोजेबल जायत्यो वस्तू आसात, पॅकींग सायज आमची आसात ती, जावं आमचें जेवण पॅकींग करपाक वा आमचें गिफ्ट पॅकींग करपाक वा कितेंय पॅकींग करपाक आयज आमची पॅकेज इतली वाडलेली आसा, तो भितर गिफ्ट आहा तो घेतल्या उपरांत पॅकेज करूंक सगळें जें वापरलेलें आसा तें गेलें मागीर डिस्पोजेबल. म्हणटच आयज आमचें गार्बेज क्रिएशन, कचरो जो आमी जेनरेट करता तो इतलो वाडलेलो आसा. आयज आमच्या खंयच्याच रस्त्यांचेर आमी भोंवता आसतना आमकां बरोसो रस्तो दिसती पडटलो म्हण ना. कित्याक आमी आमचीं सोंपेपणां मेळोवन घेता आसतना सगळेंच असलेंच निसंटन केलां. म्हणटच आमीच आमकांच धडेर पावयल्लीं आसात, जिविताचे धडेर. आयज कायदे आसात जायते, आमच्या भारतांत जाल्यार जायते कायदे आसात. वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट आसा, पोल्युशनाचेर आड आसात, फॉरेस्ट एक्ट आसात, वॉटर एक्ट आसा, सगल्यांक बरेशे एक्ट्स आसात, कायदे आसात. पूण हेच बरे भाशेन पाळपाक आमी नागरीक जे आसात तेय प्रयत्न करिना आनी जे कोण ऑथॉरिटी आसात तेय ते जाग्यार घालपाक फावो तितलो प्रयत्न करिना. थोडेशे लूप होल्स जे आसात, बारीक बारीक खंयच्यान कोणशान एक बारीक बारीक बुराक पडलेले आसात, तांचो जाल्यार बरो वापर जाता आनी हे भाशेन आमी आमच्या संवसाराक आनिकूय बुराक घातलेले आसात. आयज आमचो ओझोन लेयर जो आसा ताका बुराक पडलेलो आसा आनी आमची भलायकी बिगडत आसा. आनी जायते फावटी ही भलायकी आमची बिगडल्या देखून आमी सगळी तरेचीं वखदां आनी बरे बरे दोतोर आसात तांचे बोगलेक पासून धांवता. पूण सादी वस्त जी आमी करपाक जाय तीच करिना. आनी सादी वस्त म्हणल्यार ही गो बॅक टू अर्थ, गो बॅक टू नेचर. आमी परतून आमचे सृश्टीन आमचो संबंद घट करपाक गरजेची वस्त आसा तीच करिना. देखूनच भलायकी परतून येना, देखूनच आमी ज्यो वस्तू करपाक सोदता तांकां जाय तो आमकां येस मेळना. गरमी वाडत आसा, आनिकूय वाडटात, दुयेंसां वाडत आसात, पॅन्डमिक्स येयत आसात, वेव, एक वेव, सेकेंड वेव, थर्ड, फोर्थ, आतां फोर्थ वेव तयार जाता येवपाक कोरोना व्हायरस हाचे पॅन्डमिकाची. जाल्यार आयज भाव भयणीनो आमी हो संवसार खंय पावयला, ही पृथ्वी आयज आमी खंय पावयला. हे पृथ्वेचो परामस करूंक आमकां मनशांक हो कायदोय दिल्लो आसा आनी आमकां पाठयल्ले आसात. आयज आमची आशा इतली वाडलेली आसा की हे पृथ्वेचो परामस करचे बदलेक आमी ही पृथ्वी लुटून खरपून खावंक लागलेलीं आसात वेगवेगळे तरेन. हे पृथ्वेची सगळीं देणी, जावं आमचीं रानां, जावं आमचे दर्या, जावं आमचें हे वारो जो आसा, एटमॉस्फियर, हें सगळें आमी एके भाशेन प्रदुशीत करपाक लागलेलीं आसा आमचे आशेक लागून. आनीक आमी ह्या संवसारांत वो हे पृथ्वे कडेन आमचो संबंद जो आसलो तातूंतले भायर सरल्यात देखून. जाल्यार हे शीस परतून आपल्या कामाक गेले तेन्ना, परतून आपल्या गांव घरा गेले तेन्ना जेजू तांकां थंयसर मेळ्ळो. जेजून तांकां आपयले नास्त्याक येयात. हो नास्तो गरजेचो, हो नास्तो नवें जिवीत दिता तसलो, हो नास्तो तांकां जेजूची वळख दिता, पुनर्जीवन जेजूची वळख दिता तसलो. तर आमी आमचे पृथ्वे लागीं परतून हो संबंद घडूंक प्रयत्न करुया. आमचे मुखार जायते कायदे आमकां दिल्ले आसात, ते पाळूंक जाता तितलो आमी भार घेवया. एकामेकाकूय तो सांगूंक, एकामेकाकूय शिकोवपाक आमी जाता ते भाशेन भार घेवया. जें कितें आमी शिकल्या तें ल्हान ल्हान आमच्या जिवितांत घालुया. घडये सगळे व्हडले व्हडले कायदे आमकां मातशे अवघड लागतले. 17 सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स म्हण दिल्ले आसात, घडये आमकां ते बायहार्ट करपाक जावचें ना. पूण ल्हान ल्हान वस्तू ज्यो आसात आमचे पृथ्वे कडेन आमचे संबंद करपाक, ते आमी नेटान करुया. आयच्या दिसा कितें भाशेन आमी आमच्या फिरगोजेन हो अर्थ आवर करतले हांव फकत 1 वराचो 8 ते 9 वाजता. जाल्यार तातूंतल्यानूय बीन एक आमचें धाकटेंशें कॉन्ट्रिब्युशन, व्हडलें न्हू तें, धाकटेंशें
1 वर आमच्यो लायटी घरच्यो बंद दवरपाक, ही पृथ्वीक इल्लोसो फायदो करपाक, इल्लेशें रिजनरेशन जावपाक, जशें आमी जाणाव ही डॅकेड ऑफ रेस्टोरेशन म्हणटा ती चलता. युनायटेड नेशन्स हांणी आमकां दिल्ली 2021 to 2030 10 वर्सां सगळें जें आमी पाड घातलेलें आसा हे पृथ्वीन तें परतून आमी बांदून हाडूंक. डॅकेड ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम्स, जे आमकां संवसारान वेगवेगळी जीव दिवपी ज्यो सांखळो आसात त्यो परतून नव्यान बांदून हाडूंक. तर जेजू आमकांय आपयता, नास्त्याक येयात. तर जेजू बरोबर आमी हो संवसार, ही पृथ्वी सांबाळूंक, आमचें जिवीत आमी सांबाळूंक आनी एकामेकाचें जिवीत सांबाळूंक आदार दिवंक हे बेटेंत आमकां कृपा मागुया. गायन करुया C1 पेज नंबर 28. C1. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटूया, आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया, आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग ओपुया. दोनया तुज्याच बरेपणान हाता मुंड्या सोर्यादाना जातली रोकडीच जाता आमकां. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटूया, आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया, आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावं आमचो मोग ओपुया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, पास्कांचो गूट समारंभून हीं दानां हाडून आमी तुका ओपून दिता. तूं ती बदलून सगळ्यांवून व्हरतें देणें तुजें जिवीत आमकां दितलोय म्हूण आमी जिव्या भावार्थान सोत मानता. हें पवित्र देणें घेणें सुपूर्णायेन सुफळ कर आनी संवसाराच्या वंडावण्यांक पाट करून सर्गीच्या ओत्रेकांनी आमचीं काळजां लासूं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायन वारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापास, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो, आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार पडल्यात तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय, उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गुड परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जिवंत जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा, हाजी तुज्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवान संवसार रचलो आनी आमच्या हातान घालो आनी आमकां ह्या संवसारान आपली रचनेची तेंगशी कशी आमकांय रचले. तर आमची जबाबदारी पाडून आमकां देवान दिल्लें देणें आमी सदांच सांबाळूंक आमचो संबंद आमचे पृथ्वे लागीं नव्यान बरो तो सांबाळूंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशनत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पोतरी आनी मोहिमा तुजी सासणांच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूट कर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन पियोग्योचे तानेल्यारू जिविताचो उंडो आबू कावंक्योचे बुकेल्यारू आमचोत तानेला तुका पियोंक आशेता आमचोत बुकेला तुका खावूंक हांव देता आमचोत तानेला तुका पियोंक आशेता आमचोत बुकेला तुका खावूंक हांव देता देणी आमकां देवान फावो केल्यान देखून आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी खेरीत दिनवास दिवया. तेच बरोबर आमचो निचोव करुया. ही पृथ्वी जी देवान आमकां दिल्या तिचें निसणटण जें जाता तें आमी थांबोवंक कसले प्रयत्न करतले. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जेवणाक येयात. मागीर ताणें उंडो घेतलो आनी तांकां दिलो. सर्वेस्पराक जोय. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, दयाळायेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दयाळायेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं, तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आयज पास्कांच्या आशिर्वादाचो निमाणो दीस आमचे फिरगोशेन जे समुदाय आयज आसात तांणी सगल्यांनी तयार रावचें आनीक सगल्यांची घरांनी आशिर्वाद जाल्या उपरांत बाराबोर मेळपाच्यो सुवातो आसात
थंयसर सगल्यांनी तयार जावचें. तशेंच आयज अर्थ डे आनी सांगला तशें आयज आमी आमचे फिरगोजेन हो अर्थ आवर करता. 8 ते 9 वाजता 8 ते 9 वाजता सगल्यांनी आपल्या घरान लायटी फॅन बीन आसात ते बंद करचे. AC बीन बंद करची. फ्रीज आहा ती बंद करून नाकात. भितर आहा त्यो वस्तू पिड्ड्यार जायत. पूण लायटी फॅन हेर वस्तू बंद करून घराच्या भायर रावात थोडोसो वेळ. 1 वरभर जाता आमच्यान करपाक. शेजाऱ्यां लागीं उलयात. कनेक्ट टू युअर नेबर्स. एकामेका लागीं होबरो मारपाक कांयच टॉपीक ना जाल्यार आयज तुमकां स्पेशल स्कीम आसा. पादविगाराचेर आनी पातकुराचेर तुमच्यान आयज जाय तें उलोवपाक जाता. आयज जी कोण 1 वरभर 8 ते 9 वाजता पादविगाराचेर आनी पातकुराचेर आड उलयता तांकां पातोक ना. पूण भायर सरात, एकामेका लागीं उलयात, एकामेका लागीं इल्लोसो वेळ सारात. आनी तुमच्या घरा लागीं जरी तर तुमकां सोयेक ना, आयज आमी हांगासर इगर्जे लागीं ल्हानसो कार्यक्रम कसो करता. चीफ गेस्ट बीन कोण ना. तुमकां जरी तर दिसता हिंगासर येवन उलोवपाक. आदल्यो काणयो आसात आमच्यो, जाणटीं आसात तांचे लागीं बऱ्योशो काणयो आसात. जनवारांची, कोल्यांची, झाडांची, दोंगराची, भुतांची, जायते भाशेच्यो स्टोरी आसात. ह्यो काणयो घडये सांगपाक जाता. वो कोणाकूय जरी तर सृश्टी विशीं गीत म्हणपाक दिसता, वो पोयम्स जरी तर बरयल्ल्यो आसात तुमच्या भुरग्यांनी जाल्यार त्यो हाडून आयज तुमी प्रेजेंट करूंक शकतात. वो तुमच्या भुरग्यांनी बरेशे पितारलेलीं चित्रां आसात. सुर्या काडलेलो आसा, दोंगर काडलेलो आसा, वाग काडलेलो आसा. हीं सगळीं चित्रांय तुमच्यान हांगासर हाडपाक जाता. आनी हें 1 वरभर 8 ते 9 हिंगासर बसून पासून तुमी तुमच्या भुरग्यांनी हें चितारप करपाक जाता. म्हणटच जाता ते भाशेन आमी सगळीं हें 1 वर आयच्या दिसाक आमचे पृथ्वी पासत भेटोवया. ल्हान पासून जावं आनी जरी तर कोणाय लागीं 1 वर जायना जाल्यार थोडोसो वेळ तरी खंयसरूय तुमी आयज आसूं, घरान भितर आसूं, घरा भायर आसूं, गोंयान आसूं, गोंयचे भायर आसूं, खंयय आसूं, आयज जाता ते भाशेन हो थोडोसो वेळ आमचे पृथ्वी पासत आमच्या मनान काळजान तावन आमी दिवंक प्रयत्न करुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. सर्वेस्पराक जय जय. देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पराक सोय सोय. गायन करूया F21 पेज नंबर 95. F21. आयकोल्या उतराच्या उजवाडात संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या पोसनान संवसारांत आमी वचूंक जाय. एकाक मनान आनी भावार्थान सदांच करी क्रिस्तांव जावच्या. सासणाच्या जिविता